आंगणवाडी कर्मचारी आझाद मैदानाचेर बसून आंदोलन करीत असले। निमाणे कडेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लिखीत पत्र दितकच ह्या कामगारांक परत कामार घेतले अशें आश्वासन दिला। थंयच आमी मनीसपणा खातीर ह्या लोकां वांगडा उबे आसात, हातून खंयच राजकारण ना, देखून मुख्यमंत्र्यान तांकां कामार परत घेवचे अशी मागणी आपूण हात जोडून करता अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो म्हणटा। They are not our members. First of all, let me make it very clear. की कोणाचे एलिगेशना कोण तरी चीफ मिनिस्टराक सांगता की ती काँग्रेस पार्टी तांकां बॅक करता, काँग्रेस पार्टीन तांकां सांगला हिंगा बॉस म्हणून स्ट्रायकाचेर, काँग्रेस पार्टी तांकां सपोर्ट करता, तशें ना। आमी मनीसपणाक सपोर्ट करता। सो म्हाका दिसना ती खंयचे पार्टीची मेंबर, नायदर तांकां खंयचे पॉलिटिकल पार्टीन सांगल्यार तुमी वचून स्ट्रायक करा, सपोर्ट कोणूय दिता, बट हे मुख्यमंत्र्यान सजमावपाची गरज आहा। आय एम फोल्डिंग माय हँड्स इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, प्लीज हेल्प देम। जेन्नाच्यान टर्मिनेशन जाला तेन्नाच्यान आमी हेच एक्सप्लेनेशन दीत आसा की आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करूंक ना आनी आमचें आजुनूय स्ट्रॉंग मत तेंच आसा की आमी करूंक ना। आनी जशें मायकल सरान सांगलां तशें जाल्यार आमी बरोवन दिवपाक रेडी आसा। आमी एक्टी जाता, आमी पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करूंक ना आनी आमी फुडें बाबा कितें स्ट्रायक करपाचो ना कितें ना ओके आसा, बट आमी पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करूंक ना हें आमी बरोवन दिवपाक रेडी आसा आनी आमी पॉलिटिकल पार्टी थ्रू करूंक ना आणि स्ट्रायक पळयचो तो 1,500 लोकांनी केल्लो। जर काडपाची आशिल्ली डायरेक्टराक 1,500 लोकांकूच बरोवन घेवपाक जाय आशिल्लें की तुमी स्ट्रायक केलो तो इलिगल आसा म्हणून। आमचेच करतून आमी 7 जाणांनी कितें केलें, आमी 7 जाणी केलें ते 1,500 लोकांक लागून केलें न्ही। तर डायरेक्टरान डायरेक्ट 1,500 लोकांकूच दिवपाक जाय आशिल्लें बरोवन दिया म्हणून, तुमी तसो स्ट्रायक केलो तो रॉंग आसा म्हणून। जाल्यार मागीर आमी सगळी जाण डिसिजन घेतलें न्ही। आमी केल्लें 1,500 लोकां खातीर, आमी वचोन 7च जाणां गेल्लीं ती 1,500 लोक थंय गेले। हे डायरेक्टराक खबर आसा आनी CM सराकूय खबर आसा, आमीच कित्याक फॉल्टी।